एक काम दोन परिणाम. ह्या वेळार राज्यांतली द्राक्षाची लागवड हिसपा भायर आशिल्ली तें पळोवन राजान आपल्या राज्यांतल्या 2 गरीब गांवांक द्राक्षां फुकट धाडपाचें येवजिलें. त्या लोकांची अर्थीक स्थिती मातशी तरी सुदारतली अशें ताका दिशिल्लें. राजाच्या निर्देशा प्रमाण 2 गरीब गांवांनी फुकट द्राक्षां धाडलीं गेलीं. 6 म्हयन्यां उपरांत राजान आपल्या सरदाराक येवन दोनूय गांवांची स्थिती पळोवपाक सांगलें. सरदारान तपासणी करून राजाक अहवाल सादर केलो. ताचो परिणाम पळोवन राजाक अजाप जालें, कारण एका गांवांतल्या लोकांची अर्थीक स्थिती सुदारिल्ली. चडशे लोक निरोगी आनी बरे आशिल्ले, पूण दुसऱ्या गांवांतले लोक चड गरीब, दुबळे आशिल्ले. दोनय गांवांचे स्थितींत इतलो फरक कित्याक जालो हाची चवकशी करतना समृद्ध आशिल्ल्या गांवांतले लोक बुदवंत आनी समजूतदार आशिल्ले अशें लक्षांत आयलें. द्राक्षांचो बरो उपेग करून तातूंतल्यान किशमिश तयार करून ते खावन बळिश्ट जाले आनी उरिल्ली किशमिश विकून पयशे जोडले आनी ते पयशे बऱ्या कामांत वापरले. दुसऱ्या गांवांतले लोक मूर्ख आशिल्ले. तांणी द्राक्षांचो गैरवापर केलो. सगळ्या द्राक्षांतल्यान सोरो तयार करून तो काम करिनासतना सुशेगाद पियेवंक लागले. सोरो पियेल्या उपरांत तांचे मदीं झगडी सुरू जाली आनी ते गरीब आनी दुबळे जायत गेले. हातूंतल्यान घेवपा सारकी देख म्हळ्यार ध्येय साध्य करपा खातीर शिक्षण, बुद्धी आनी योग्य मार्गदर्शन तशेंच साधना जाय हें राजाक कळ्ळें.